암시 가슴을 걷던 암시 떠나올랐어 soy सर्वेश्वरा बाबाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवीन सर्वेस्पोतची सव्यासून म्हाका बाबीनो आयज 27वा आयतार आमच्या साद्या काळाचो आनी आयज तिनी वाचपां काजाराच्या संस्काराचेर आमकां परगट जातात. हे पासत काजाराच्या संस्कारा पासत आमी मागुया. देखून आशिर्वाद आमच्या गोरेब्यांचेर. आयज उतुंबराचो म्हयनो पौर बिशप आमकां उगडास कोत्तालो की उतुंबराच्या म्हयन्यान सुरू जाता म्हूण आमचो क्रिस्माचो संस्कार आमी उतुंबराचे पयलेर घेतला. सो मागुया ह्या तेर्साच्या देवासां बसत, रोजरी बसत, आमचे गोराबे चिटकून उरूंक, आमचे गोराबे एकवटान आसूंक, आमचे गोराब्याचेर प्रश्न येतात ते सैमाचेय प्रश्न थोडे फावटी आमीच कोत्ता प्रश्न आनी दुसरो आमचेर घालता. तेन्ना सायबीण माय वरवीं प्रश्नांक फुडो करूंक आनी हांची झैत मांडूंक आमी मागुया. पोत्तून हे देवस्थान तेर्साचें आमच्या गोराब्यान येवंक किरीट भशेन आयज मागुया. आनी तुमकां हे भाव भयण हांव दिनवासता कित्याक तुमी जाय तें मागलें हे क्रिस्माच्या समयार. 3 फावटी क्रिस्म पोस्टपोन जालो आनी बिशप काळजी घेवन आयलो आमचे मदें आनी बिशप खुशाल जालो कित्याक तुमी बरे भशेन मागण्यान आनी मांडवळीन हो क्रिस्माचो संस्कार घेतलो आनी बरोबर तुमी आवय बापायन कशी आनी फिगोर्सकारांनी मागले म्हण. हे पासत देवाक दिनवासी आनी गरज ते मागात भाव भयणो. फाटल्या वर्सांनी 23,000 भुरगीं इफेक्ट जाल्या म्हणटा कोविडाक. कालच्या पेपराचेर अदमासाची सेन्सस. सो म्हाका आमचे भुरग्यां बसवा आनी फावती बेद आमची सांग देवाचे बक्षणे मागून सगळीं म्हणया हांव पातकी ईश्वर पवेदा देवा म्हजो गुन्यांव चोरून सांगता मनार चिंतून तोंडार चोरून वायट धरून बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध. हे पासत भाग्यान सदांच अंकवार मरीक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पवेद हांव दी आमची पातकां बक्षून आनी आमकां आसा सुच्या जिवितांत पावोंक Shanti Soklayamo Sham Ola Moima Ima Moima Deva Sarkar Alochoka Jesus Christa Deva
आमची मागणी तू आयकून या. संसाराच्या Prothuia, Goros Simagat Babunno. सरपदवे दादा सशस्य देवा तूं अगणीत मोबायलाचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फाव जाल्ले परस चड तूं दिताय आनी ताणें आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुदीन सगळीं आमची पातकां बगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तुज्या उदारपणान आमकां फाव कर. आमचे सुमये तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं कोलोदीर तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणां जियेता रासूच चलयता ससच्या ससनाय. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा देवान म्हणलें, दादलो एकटो आसलोलो बरें न्हय, हांव ताका एक फावो तसली सांगातीन करतलों. सर्वेस्परा देवान जमणी वेली सगळीं जानवरां आनी अंतराळा वेली सगळीं सुकणीं रचलोली. तांकां कसलीं नांवां दिता तें पळोवंक सर्वेस्परान तांकां आदामाशी हाडली. दर एकाक आदामाक नांव दितलो आसलो तेंच नांव तांकां पडटलें आसलें. सगळ्या गोरवाशी मुनजातीक, अंतराळा वेल्या सगळे सुकण्याक आनी सगळ्या रानवटी मुनजातीक आदामान नांवां दिलीं. पूण आपणाक सांगात करपा सारको ताका कोणूच मेळोंक ना. म्हणटच सर्वेस्परा देवान आदामाक एक बरी न्हीद घाली आनी तो न्हिदलोलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी तिचे सुवातेर मांस घालें. आनी उपरांत आदामा थाव काडलेली बोरीची सर्वेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका आदामाशी हाडली. तेन्ना आदामा म्हणलें, शेकी ही आसा म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. तिका नारी म्हणटली कित्याक नर हाचे थावन तिका काडला. ह्याच पासत दादलो आपल्या आवय बापूयक सोडटलो आनी एके बायलेक एकटवतलो आनी तीं दोगांय जाणां एकूच कूड जातलीं. ती दोगांय दादलो आनी बायल विंगडी आसली पूण तांकां एकामेकाची लॉज दिसनासली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन आसा सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमचो जबाब सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पराची भक्ती करतात तीं, सदां ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच भागी. तुज्या हाताच्या कश्टाचें
तुका खावंक मेळटलें, तूं सुकेस्त जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. आमचो जबाब: सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफळ दाकाची वाळी परी फुलतली तुजी घरकान्न, जैतुनाच्या फांटा सारकी तुजे भोंवतणी जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. आमचो जबाब: सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक सगळे भाग फावो जातले. सगळ्या तुजे जिवितांत सियोनांत हांव सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस्त जालेल्या जेरुजल्यांत तुज्या नाथरा पोंट्र्याक पळोवंक तुका फावो जावं. इस्रायलाक शांती. आमचो जबाब: सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. एब्रवांक पुरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, देवदूता परस मातसो ल्हान जालोलो म्हणगे जेजू ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेन आनी पोटजोळून भरलेलो आमी पळयता. देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें सगळे मनशां खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें. देव सगळ्यांक वचचो ओरोम आनी शेवट जायते पुता धुवांक वैभवांक भरून सोडटालो देखून तारोनाचे वाटेन तांकां चलयताले फुडारांक ताणें पयलो कश्टा वरवीं सोपून करूंक जाय आसलो. म्हणटच पवीत कोत्ता तो आनी पवीत जाता. ती एकूच मुलांतान उपजता. हेच खातीर तांकां आपली भाव भयणी तो लजेना. देवाचे उतोरे. सगळीं उबी रावया. आमी एकामेकाचो मोग केला जाल्यार देव आमचो सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें संपूर्णायेक पावता. सर्वेस्पर तुमची सगळ्या मार्ग पद्मने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा. थोडे फारिजांनी लागीं सरून जेजू कोसाक लावंक म्हणलें आनी ताचे कडेन विचारलें, घोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? आनी ताणें तांकां परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कितें शिकोवन दिल्या, कितें हुकूम घाला? आनी ताणें म्हणलें, मोइजेसान लोक म्हणण्याचें पोत बरोवन दिवन तिका सोडूंक दिवंक रोजा दिल्या. तेन्ना जेजून ताका असो जबाब दिलो, तुमी आपल्याच वादेचे देखून तुमकां असलो हुकूम ताणें बरोवन दिलो. पूण रोजच्या औरंबाक हांव देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. हे पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी ती दोगांय एक जातलीं. देखून ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच. म्हणटच देवान एकठांय केलां ते मनशान दोशी करूं नये. घरांत नव्यान भितर सोदतच शिश्यांनी हे विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें ताका सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड पर्दुबार करता. आनी एक बायल आपले पत्नीक सोडून दुसरे कडेन लग्न जायत जाल्यार ती पर्दुबार करता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाल बाबींनो, आयज 127वें स्तोत्र आमी परगटलां. तातूंत फकत 3 श्लोक काडले आमी.
पूण आयज हांव म्हजो नियाळ ह्या जबाबाचेर करतलो. सगळे आमच्या जिवितांत सर्वेस्वर आमचेर आशिर्वाद घालून, सगळे आमच्या जिवितांत न्हयच तुमी मिसाक येतात पळय तेन्ना, पूण 34/7 आमी वर्सभर 24/7 365/7 आमकां आशिर्वाद जाय. म्हणटच आशिर्वाद घेवपाक पयलें मेकळेपण आसूंक जाय, फ्रिडम आसूंक जाय. दुसरे सुवातेर उक्तेपण आसूंक जाय, ओपननेस. सायबा पळय आयले आमी, भुरगें हात दाखयले बगर आमी कांय ताजेर हातून घालचे ना. आयदण खाली आयदण व्हेले बगर तातूंत आमी घालचे ना. आनी आमी घरा लागीं कोत्ता, आट पातयता. आयज हांव कोमिन्या दितलो, सिस्टर कोमिया दितले. कितें करतले आमी? हात पाटयतले आमकां जाय. आनी हें देवा हातान जावंक जाय. आमकां बिशप क्रिस्माच्या दिसा म्हणटालो, जुझेवाज म्हणटालो, तेर्साचो मोगी, सायबिणीचो भक्त. आनी तुमी पळयशात जाल्यार भाव भयणो, ताच्या जिवितांत सायबीण मायन देवा कडेन आशिर्वाद मागलो ताचेर. धाकटो भुरगो आसतना म्हणटा तो तेज शिकयतालो भुरग्यांक. धाकट्या भुरग्यांक आपल्या वाड्यांतल्यान जांकां जोड मन आसलें ताका शिकोवन दितालो इस्कॉलाचें, आनी बरोबर तेज शिकयलो. ते बाणाले जावन सांकवाळ जावन. आमकां कोणाक टायम आहा भुरग्यांक शिकोवंक? फुटबॉल येस, क्रिकेट येस, वॉलीबॉल येस. आनी ते पासून ते ओपननेस आसूंक जाय, मागूंक आमकां शिकय म्हूण. दुसरी गोश्ट भाव भयणो, आमच्या जिवितांत जर आशिर्वाद पडटलो जाल्यार आमी दिमेर आसूंक जाय. आमी मागण्याच्या मौनान आसूंक जाय. आमी ओलो तरी फुडल्यान आसूंक जाय. आनी हांगा पाजेवाज भोक्त जालो कित्याक ताची आवय बापूय आनी सगळे ताजी आंटीज दिमी घालून मागणें कोत्ताले तेर्साचें. नाजाल्यार ताका फुरसत आसची नासली. तो श्रीलंकेक गेला, मिसाची सगळी वेसल्स आयदनां ताणें लिपोवन व्हेली आनी कोंत घालें आनी उकठो, लुंगी घालून उकठो. म्हणजे आपणा एक गरीब, एक कुली कसो. पूण सायबीण मायन ताका पाखटे दिले वचपाक श्रीलंकेक. आमकांय सायबीण माय बाबडनो तें बळ दिता जेजू लागीं मागून. आनी मागीर जाणात तुमी, पयली चीट बरयली संवसारान पाजेवाजान सायबिणी, गुलामपणाची चीट. तुमी वास्को दाबोली एअरपोर्टार वेता तेन्ना उजव्याक आहा रुआ दे स्क्रिवा म्हण, द रोड ऑफ द लेटर ऑफ बॉन्डेज. पयली चीट. तेन्ना लुईस दे मॉन्टफोर्टान आपलो कोमिया घेवंक ना फ्रांसाक. हे पिरायेची 1677 पाजेवाजान चीट बरयली. आपणें अर्पण केलें, सायबीण मायक अर्पण केलें. आमची जायते शाश्टीन संवय आहा बाब भयणो. धाकटें बेबी बाबा जर जालें जाल्यार व्हरून आल्तारार दवरतात आनी सायबीण माय देवाक भेटयतात. काल बाल दिन जालो, ती आवय म्हणूंक लागली, फादर कॅन आय प्लेस हिम ऑन द ऑल्टर? आय सेड ऑफकोर्स. भेटयतात. आनी मागीर इकोर्सो बांदल्यो जुझेवाजाक. धाकटे धाकटे ग्रूप केले तेर्साचे ताणें मंगलोराक, कनाराक आनी श्रीलंकेक धाकटे ग्रूप, रोजरी ग्रुप्स. आनी थंय ते शिकयलो, लोकांक कोंतान वांटलीन. हें आमी कोत्ता हांव भाव भयणो. आनी ते पासून सगळे आमच्या जिवितांत आमकां आशिर्वाद जर पडटलो जाल्यार आमकां टायम आहा. एक आमकां 24 वरां आहा. आमकां 1440 मिनटां आहा. 1440 मिनट्स. पिक्चराक कितले टायम दिता हांव? एक फिल्म पळयतलो जाल्यार, एक क्रिकेट मॅच टीव्हीचेर तर आयली, फुटबॉल मॅच आयली, कितले दिता हांव? फ्रेंडा लागीं तर उलयता हांव जाल्यार वरांची वरां जाता. फाल्यां कोणाक गरोवपाचो गूण आहा जाल्यार कितले पासियेंसान 2-3 वरां गरयतलो थंयसर. बाजाराक भितर सरलो जाल्यार हें नाका, तें जाय, हें नाका, थंयसरूच कितलीं 2 वरां गेलीं.
आतां न्यूज आयलो सकाळीं पेट्रोल चडलां म्हणून सगळें चडत आहा आनी आमची बॉल्सां खाली जायत आहा गव्हर्मेंट कोत्ता. हे हॅव एम्प्टीड आवर पॉकेट्स. आतां पासून बाजाराक पळयात बाब भयणो कितलो टायम आमी दिता. हांव पळय तो जाय तो टायम दिता, कित्याक आमकां भुरग्यांक घोस्ताचें दिवंक जाय. जावं तो वेळतूळ, जावं तें नुस्तें, जावं तें मांस, बरें तें दिवंक जाय. एंड वी वील टेक ऑल द टायम टू चूज द बेस्ट फॉर आवर चिल्ड्रन. इट्स अ गूड थिंग. सो आमी टायम दिता. न्हेसता पळय तेन्ना आरशा मुखार केंस अशें जावंक जाय, केंस तशें जावंक जाय, इस्त्रो असो जावंक जाय, शर्ट अशें जावंक जाय, सारकें स्पीक एंड स्पॅन आमकां जावंक जाय, कित्याक आमी टायम दिता. इज इट बॅड? नो, इट्स नॉट बॅड, इट्स गूड. कित्याक आमी देवाक प्रेजेंटेबल जाता. इगोर्जीन येता तेन्ना वी प्रेजेंटेबल टू गॉड. देवा, आय वो माय संडे क्लोथ्स. हांवें टायम पळोवंक ना. आतां पासून तुमी जायते जाणां चलोन आयल्यान, जायते जाणां अर्दें वर घेवन चलोन आयल्यान, जायती 15 मिनटां आयल्यान. सो यू गिवींग टायम. टायम फॉर होम? फॉर युअर सेल्फ. हांगा आयलेन एक वर भर दिता हांव बाब भयणो, आमी देवाक वर दिता. ताचीच तो वेळ ताचोच, आमचें कांय ना. आनी हांव येतलो तेच साक बाब भयणो. So 1440 minutes spent time for bazaar, market, say 1 hour. Spend time for your film, 2 hours. Spend for your girlfriend, boyfriend, another 3-4 hours. You won't even know. For your job, 8 hours or 12 hours. So Mother Mary, Tears Kurpa, time asa and time na. So 30 minutes, half an hour, half an hour, I'm talking 20 minutes. हाफ एन आवर पीस तो कोणाक दिताय तूं? बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्याक दिताय. सायबीण मागीर कितें करता? येता तुजे बरोबर आनी देवाक दिनवासता. आनी ते खातीर आमी प्रेजेंटेबल जावंक जाय. तेसाक प्रेजेंटेबल जावंक जाय. जायतीं जाणां आपणाचें सगळें कबार करतात, नातात धुतात, सगळें कबार करतात आनी देवा मुखार येतात, प्रेजेंटेबल जातात आनी देवाक आपणें अर्पण करतात तेर्सा. सायबीण मागीर तूं नमस्कार करिनाय, देवाक तूं नमस्कार करताय. सायबीण तुजे बरोबर महिमा सगळें म्हणटा. आतां पासून बाब म्हणून ती 1440 मिनिट्स तो नियाळ करीत जाल्यार 30 मिनिट्स व्हडले न्हय. टेस्ट करपाक आमी म्हजे एजीची पळय आहा ती कोणाचो गूण घेतलो आमी तेर्साचो? बापायचो, आवयचो गूण घेतलो आमी. We have received the gift of rosary from our mothers and fathers and we continue. हांव भयण काल सांगतालो, हांव न्हिदोंक वचना म्हजो तेर्स केल्या बगर. हांव म्हजी व्हडवीक सांगिना. आय विल नेवर गो टू स्लीप विदावट सेईंग माय रोजरी. आनी म्हाका टायम तर ना जाल्यार गाडयेन पूण म्हणटलो, खंय ना खंय म्हणटालो, पूण न्हिदूंक वचना आदीं ती मोद्यान पासून जावन म्हजो तेर्स करतलो हांव. कित्याक आवयन शिकयलां, बापायन शिकयलां म्हाका. ताका लागून हें आपूण हें पाद्रीपणाचें. आनी तुमी तशींच म्हणटलीं वी हॅव रिसीव्ड द गिफ्ट ऑफ द रोजरी फ्रॉम आवर फादर्स एंड मदर्स. आस द सिस्टरी सांगतली तुमकां विचारलें जाल्यार फादर वी हॅव रिसीव्ड फ्रॉम मम्मी, फादर वी हॅव रिसीव्ड फ्रॉम माय माय, फादर वी हॅव रिसीव्ड फ्रॉम माय ग्रॅनी ओ ममाय ओ शापाय. वी हॅव रिसीव्ड दॅट गिफ्ट, द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ द रोजरी. ती सांबाळुया बाब भयणो, भुरग्यांक घेवन रोजार करुया आनी तेन्ना सगळे आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालतलो. रातीक कितें जाता? सगळें थोडाय जाता, आवाज बंद जाता, ट्रॅफीक बंद जाता. यू रिकलेक्ट विदीन द कन्फायन्स ऑफ युअर होम. घराचे भोंवतणी दुर्गा मदें घोराबो आहा आनी ह्यो घोराबो देवाक अर्पण करता, देवाक भेटयता आपणे मागण्याचो वेळ. जायतीं जाणां बाब भयण तुमी तेस करतात. म्हाका कोण म्हणटालीं संदेशकार, फादर आमच्या वाड्यान बोबाव जातालो तेर्साचो, पूण आतां कोणाक टायम ना फादर. भोव थोडे घोराबे तेस करतात म्हज्या वाड्यांत. टायम ना. आयज बाबून आयमोरी जाली, 7 वरां जालीं, भुरगे घरा वतात. आनी हांव म्हणटा आतां ह्या दिसांनी आमी गांठ मारना, पूण हांव वेता ती इगोर्जेन 7 जालीं भुरग्यांक सांगता घरा वचत.
घरा वचत ना फादर आमी लेट काम सुट्टा आयताराची यो आनी दीसभर हेड कांय ना प्रॉब्लम. पूण 7 जालीं घरा वच, 9 हांगा पासून रावूं नाका, 8 पासून इगोजे कडेन रावूं नाका, वच घरा, सगळीं तुजी कामां कर आनी मागणी कर. पूण आयज बाब भयणीनो फर्स्ट जनरेशनाक आमी कितें दिता? सगळें दिता, शिकोण दिता, नेसोन दिता, पांगरी दिता, तातूंत तीस घाल, प्रायोरिटी दी देवाक सायबिणी, प्रायोरिटी दी. आनी जायतो लोक दिता. पूण आयज कितें जालां बाब भयणीनो, दोतोन फॉर्मुलाज आमी संदेशकारां शिकयतात. ते आवयच्या हुंटीन, आवयच्या दुदान ते शिकोवंक जाय आसलें जें आमी शिकल्या. पूण आयज काल आवय बापायक टायम ना. जायते जाणांक हा, जायते जाणांक ना. तांकां दिसता तो टायम वेस्ट म्हूण आपणाचो. वी आर वेस्टींग टायम टू से द रोजरी. अशें केन्ना म्हणनाका. तूं आशिर्वाद मागताय देवा कडेन. 30 मिनटां भाव भयणीनो 1440 मिनटांनी कांय न्हय. ती तो तुका देवाच्या उदारपणान आयल्यान देवान दिल्या. आनी आमचो घोराबे भाव भयणीनो आमी सांबाळटले जाल्यार आयज दुसरें वाचून आमकां आन्सरी दिता. आनी कसलो आन्सर दिता? पवित्र कोत्ता आनी पवित्र जातात ती एकाच ठाव उब जातात. सो इफ यू वॉन्ट टू बिकम होली, you have to kneel and pray. And the beautiful prayer is a rosary. The spiritual weapon is a rosary. रोमांक एक एक्झॉर्सिस्ट आहा. एक्झॉर्सिस्ट म्हळ्यार देंवचार काडटा पळय तो. आनी तो एक दिसा टॉक दितालो पाद्रींक रेतिराक. आनी तो म्हणटालो, once I was casting out a devil, and that devil spoke to me and said that one Hail Mary is a blow to me. And if the Catholics knew the power of the rosary, I would have disappeared from this world. कॅथलिकांक तर गोमलेलें की रोजरी केली जाल्यार म्हाका हांव नाच जाचो आसलो संवसारांतलो. हे पाद्री एक्झॉर्सिस्ट पाद्रीन सांगलां रेतिराक. हें भाव भयण आमचें स्पिरिच्युअल वेपन. तें आयज दवरुया आनी मागुया. हो तेर्साचो म्हयनो म्हणटूच आमी मागुया. कितें मागुया? सगळें आमच्या जिवितांत सर्वीस कर आपलो आशिर्वाद घालूंक. फर्स्ट जनरेशन नको हांव. सेकंड जनरेशनाक मेळपाचें ना. भुरग्यांक तो तेर्स ना जाल्यार आनी आवय बापायक तेर्स ना. फोर्थ जनरेशनाची खबर सोड. फर्स्ट जनरेशनची भुरगीं पळय येतात ती आमकां गोमता, आंगेर तेर्स करतात, टाट करून उलयतात भुरगीं देवा कडेन. दुसऱ्या भुरग्यां कडेन जायना. आनी तूं विसाशी इनसंटली भुरगीं हात उखलले जाल्यार फादर डॅडी एंड मम्मी इज नॉट प्रेइंग रोजरी. इनसंटली दे वील से दॅट्स द फर्स्ट जनरेशन. पूण जायतीं जाणां कितें सांगता? मम्मी टेल्स अस टू प्रे, डॅडी टेल्स अस टू प्रे. ईच वन ऑफ अस हॅज अ रोजरी फॉर आवर सेल्व्स. वी यूज दॅट रोजरी एंड वी प्रे फादर. काय बरें देणें पळय भुरग्यांचें. हें कंटिन्यू करुया भाव भयणीनो. फाटीं कोमयां जाला आनी कोमयांक रोजरी दिल्या 6 भुरग्यांक. बट आर वी होल्डिंग दॅट रोजरी एंड प्रेइंग? येस एंड नो. सो सगळे आमच्या जिवितांत तर आशिर्वाद पडटलो. तेर्साचे देवस्थान भाव भयणीनो शिंपडावया. आनी ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान इसरलें जाल्यार तितून रिवायव करुया. आनी विरान सगळीं सत म्हणटा म्हणया. सत म्हणटा देवाक, सर्परेदार बापा, स्वर्गांनी प्रितमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या स्कमेयाक. तो पवित्र आत्मेवी गरबी सांबाळलो, आंकवार मरेथान सोलमलो, पावस पिळाता काल ताणें कोस असले, ताका कुशान सोडलो. पिठांची वेळ आनी वेल्यांची मत्सबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय. थोडी मागणी आमी देवाक कोवाळुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान, फिलीप आमच्या बिस्पान, सगल्या यादनिकांनी, दोर्मिकांनी
लौकिकांनी समाजीक वावरा वरवीं पवित्रपणाचो पोरचोल दाखयल्या पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या सरकारान आमच्या मात दोन प्रांतांत चलतल्या समाजीक वावराक सगळो पातिंबो दिल्या पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमची कर्तूत कर. पवित्र सभेच्या दर एक वांगड्यान बावतिस्मा दिसा घेतलोले पवित्रपणाचे आपोवणें केन्नाच विसरो ना जावंक, पूण सदांच मनांत दवरून दुसऱ्या खातीर थको नासतना वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमची कर्तूत कर. आमच्या मात दोन प्रांतांत समाजीक वाव चलयतली खातीं आनी खेरीत भाशेन कारितास गोवा फाटलीं 60 वर्सां कितलो बरो वावर करतात, तर ह्या सेंटरांनी वावुरतल्या सगल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. बापा तुज्या भुरग्यांची इल्लोसो वेळ ओगेच रावून आमची खासगी मागणी बापाक उबारुया. गरजशें मागत बापा. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमची मागुया संवसारा पासून आयज म्हारगाय वाडत आसा. आयज गरजेच्यो खाणाच्यो वस्तूय वाडटात. सो मागुया सरकारान पळोवन गरिबांचे स्टेट ऑफ द पुअर. सायबीन मागीर तुका उलो मागता हांव. आयज तुजो म्हयनो हो. सगळी मागणी आमची बापाची पांयशी पावय. सगळे गरब्यांचेर मागीर आशिर्वाद काड. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वीस पॉल येदाय आसा श्रेमरेन सुद्दां बागेंती बरे देवाची माय. बाबा आमची मागणी आहे क्रिस्तांच्या सुमेरवी. Muszę Boby nam Ci byli ten sur powiadany Boba Pak, manda do slędz amen meka. बाबा तुवें स्थापून आमकां भेटयलां तें फॉर्माली तें बलिदान आमच्या हातांतली मानून घे. तुजे सेवेकी सरवणीची रीत समोर म्हणून आमचो कायदो पाळीन आसतना तुजे वरी आमकांच पवित्र कर क्रिस्त आमच्या समे वरवीं. सर्वेस्व तुमची सवय आसूं. आमची काळजो बारुया. सर्वेस्वराक आमचे देवाक दिनवसूया. बाबा आमकां दिनवासो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सवय आमी जियेता भोंवता आसा आनी ह्या संवसारांत आसा न्हयच मोग भोगता बगर मेवता आमकां आसा जिविताची खात्री. तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं जेजू तुवें मनांतलो जिवंत केलोय. ताचे पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेवतलो पासकांचो गुड्स भोगता
आनी बरोवशें रावता ते पासून आतां देव तुतां बरोबर तुजी अजेपाची पदवीची दिनवाशी काळजांत स्तुती गायता. Baba, cross of the Sikla, Povit Panachi, sir, the Povitat May, Dolan, Denny Povit Koramamata, Sadiam Kamches, Same Jesus Christ, Chikur, and a record. Apples cushion cost Malang, Susunga Chadi, Taniula get low, because University Domur law, the Ableshisang below anybody, O to me, Samesh, Kiatani Kayat, Imajikur, Tumchibisa, Samapaji. Ishwari John, the Senecaus get lead, Conoven University, Abishisang, Dilianware, Samesh Kiat and Entlipia, Image of Tachi Counts, Novenis Asni Korashira God, Patkaji Cinnamon Shank Munchibasa, Nesames Munchibasa, the Varotili, Munchibasu. Bardzo good podgotuję, tudzie kursa, ani ponosian panorwi, penam kan srli sumia, संसाराच्या सर्वांना आमची सर्वान कर. बापा चिजूच्या मनाचो आनी पनाच्या अनपणाचो मी भक्तीपीठ ग्रास करता आनी वचवीर सोनरी सर्वणीची कांस समर्पित हांव तुजी मुखार आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका रीण आसता आनी जी शिकोडर God शिरतेल आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यान एकठांय करून मागता. सर्वेश्वरा आख्खी पृथ्वीची विसरली भविष्यचो ग्रास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलिप आमच्या बिस्म साहेबा आनी ह्या सगळ्या पाद्रींक प्रिती मोगांत वादय. मनोचेपणाचो बरोसो दर मेलें ते आमचे सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनीची इश्टगुटीन मेल्या समेस्तांक तुजे भोवजरीत मुखामोग फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता आंकवार देवाची माई संगती तिजे पोती बेगीन सुसे बेगीन दवरून दिता. सरकाळी कमांदोवल्यान सगळे भक्तां बरोबर बेगीन जेवाच्या बरोबर सासाचे सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावी त्याचे सोरवी त्याचे संगता त्याची जुताय पवित्र आत्म्याचे एक पनासर पदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासाच्या शासनान वेळ देवाक आमी दिवंक मागण्यात आयज मागुया. तेसाची म्हयन्यान तेसाची देवसां आमी वाडोवंक आनी बरोबर सायबीन माय वरवीं आमी देवाक महिमा दिवंक उलो मारया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता अशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पळोवन दिनाका. सर्वेस्वरा सर्वांतली आमकां निवार दय कोणाची विधान सबस्काय आमकां दी. संजय सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे न्हय बरोशें नोतरेकता तर आमकां तुजे दार काकुतीन सर पातकांनी सथय सुराकांतली वाठाय. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म जाता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पातकांची न्हय पूण तुजे भोव सभेचे भाव तुजी दिश्कालान तुजी कशेपण तुका शांती दी. तशी केकवरान संभाळ तुजी येता रावसो चलयता सासाच्या सासना शिवाची शांती जाता कामची सवॅस एका शांती.
इधर शिली संसारची पाप करतली शिले जेवणांगा पयले सुभागी प्रार्थूया सपळेरार आमचे बापा आमी घेतले ते संस्कार उणी आमचे काळजां धडसकायेन भरूंक आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळारीक जावं आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजू घेवंक जेजू सारकी आमी जावंक पावूं क्रिस्ता आमच्या स्वामी वरवीं सर्वेस्पोत तुमची सगळ्या सुरपददा दे बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान पदकता